लोकांच्यो गरजो जाणून घेवन फाटली 6 वर्सां सावन तुडवाडीचो सतीश गांवकर नुन्या ह्या वाठारांत ऑर्कीड फुलांचो वेवसाय करता. सणा परबांक, लग्न कार्यांक, सुवाळ्यांक फुलांची खूब गरज आसता आनी हीच गरज जाणून घेवन दक्षिण गोंयांत ह्या फुलांचो वेवसाय ह्या शेतकऱ्यान सुरू केला. 3000 चौकट मिटर जमनीचो वापर करून सतीश गांवकर हो शेतकार फाटली 6 वर्सां 2 जातींची ऑर्कीड फुलांचो वेवसाय करता. पर्पल आनी धवो ह्या 2 रंगांच्या फुलांक बाजारांत चड मागणी आशिल्ल्यान ह्या 2 जातीची फुलां आपल्या फार्मांत फुलयता. ही फुलां 12 म्हयने फुलतात आनी ह्या फुलांच्या उत्पन्नांतल्यान फायदोय आसा अशें शेतकाराचें म्हणणें. ऑर्कीड करपा खातीर जी एरिया हांवें वापरल्या ती जवळ जवळ 3000 स्क्वेअर मिटर आसा. करपाच्या एक एकर, पण हांवें ती थोडी पयलीं ट्रायल बेज म्हणून एक 3000 एरिये भितर केलें आनी तितून हांव सक्सेस जाल्लो आसा. तितून भितर 2 क्वॉलिटी आसा ऑर्किडाची. म्हाजे कडेन 2 वरायटी आसा, एक पर्पल आनी एक दुसरी आसा ती व्हायट. ऑर्कीड फुलां खातीर ह्या शेतकाऱ्यान बऱ्यांतली बरी कुयदाद घेतिल्ली पळोवपाक मेळटा. जाळीची खाट करून ताचे सोण्णाच्या कात्यार ही ऑर्कीड झाडां तो रोयता. दिसांतल्यान एक फावट ह्या झाडांक उदक दिलें वता. गरमेच्या दिसांनी ह्या झाडांक थंडाय मेळची हे खातीर उदकाचो फवारो मारतात. सोबीत फुलां ह्या बागेंत फुलिल्लीं पळोवपाक मेळटात. आमी ह्या ऑर्किडा खातीर आमकां जें उदक लागता तें आमी हांगा मायक्रो स्प्रिंकलर केलें आसा. दिसांतल्यान आमी एक वेळा सकाळीं फुडें उदक दिता तांकां, मागीर आनी उदक दिना. जर गरमे दिसाक मागीर तांकां फोगर चालू करचें पडटा. फोगर वयर आसा, एक 15 मिनटांनी आमी फोगर दिता. तें कशें मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने जे आसा त्या तेन्ना गरमी चड आसा आनी तेन्ना आमकां ते ह्युमिडिटी मेनटेन करपा खातीर ते फोगर मारची पडटा. आतां झाडां लावपा खातीर कशी लावपाची, जर ताका एक पयलीं बॅड करची पडटा. बॅड केली, नेट वापरपाचें एक बॅड केले उपरांत तेजे वयर आमी कोको शेल नाल्लाचें सण्णां दवरिता आनी तेजेर हें झाड दवरिता. पयलीं तें सिंगल आसलें, पूण आतां ताका वेगळे वेगळे नीव कॉम येवन हें जाल्लें आसा आनी तें इल्लें इल्लें व्हड जाता. आनी तेजे नंतर अशे तरेन ताका एक हें येवपा लागता. म्हळ्यार पयलीं बारीक येता, अशी येता, तेजे उपरांत मागीर ताका अशी कळे येता, मागीर फुलता अशी. आनी सो आमी तेजेर मागीर क्वॉलिटी ग्रेडींग करता. A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, आनी आमी हार्वेस्टिंग करता आनी मागीर ती मार्केटांत धाडटा. ऑर्कीड फुलांच्या उत्पन्नांतल्यान सुमार 50,000 तरी आर्थीक नदरेन फायदो जाता आनी ह्यान फुडें 1 लाख मेरेन आर्थीक फायदो जातलो जाल्यार कश्ट करप तितलेंय गरजेचें आसा. गोंयकारांनी फुडें सरून अशे वेवसाय करपाक जाय अशें सतीश गांवकारान सांगलें. आज हें ऑर्कीड करता आसतना आमकां जवळ नेट प्रॉफीट म्हळ्यार 50,000 तरी आसा, पूण हेज्याक परत चड काडपाक जाता. आपणी स्वता मेहनत करपाक जाय. आतां म्हाजे कडेन एक लेबर आसता, पूण आपणी स्वता तर लक्ष घातलें चडान चड जाल्यार तुज्यान 1 लाख पर्यंत दवरिपा जाता. आनी हांव आज एक युथाक एक मेसेज दिवपाक सोदता की जॉबा फाटल्यान धांवनाका, एग्रीकल्चर करा. आपल्यालें ट्रेडिशनल करा ना जाल्यार मेकानिजम करा, पूण आयज एग्रीकल्चरान इतलो वाव आसा, इतलो स्कोप आसा की आयज एग्रीकल्चरा शिवाय आमी जगपाक शकना. म्हणून हांव युथाक एक चॅलेंज अशें म्हणून घेवन चला तुमी की एग्रीकल्चर जें आसा तें तुमी आपल्यालें एग्रीकल्चर करपाक जाय. अदरवायज तुमी लिजाचेर सुद्दां कोणा जमीन घेवन एग्रीकल्चराक आज खंयच मरण ना, कारण एग्रीकल्चर म्हळ्यार आमचो बॅकबोन. म्हणून हांव युथाक एक परत मेसेज दिवपाक सोदता की एग्रीकल्चर करा आनी तुमी सक्षम जाया. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.